मोगाचेनो देव बरी सांज देव तुमकां सुमेस्त म्हणून मागता आनी ह्या संजेच्या देवस्तुतेक हांव तुमकां हर एकल्याक मोगाच स्वागत म्हणटा. संतोष आनी समाधान आडून आयिल्लो जेजू क्रिस्त जल्माल्ली ती रात देवदूतांनी देवाक महिमा दिली आनी देवाचे इश्टगतेन आसलेल्यांक शांती मागली. आतां ही क्रिस्मसाची ही गितां आमी गायतना मुनीस जाल्ल्या देवाक, नितीच्या सुर्याक, आमकां दिल्ल्या धन्या देवाक आमी महिमा दिवया. जेजू हाडून आयिल्ले शांती समाधान एकामेकाक आमी मागया. देवाचे आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे इश्ट जावन शांती आमी आपणावया. गायन मंडळीचे सांदे आयची सगळीं गायनां गायत आसतना तांचे संगी आमी आमचे थाळे मेळोवया. देव मनीस जाल्ल्या देवाक आमी महिमा ह्या गिता मारीपात मोगाचेनो आमी गावया. आयचे पयलें गीत जेजू जल्माल्ली ती रात स्वादीक रात, भोव पवित्र रात. त्या राती सगळ्या मनशाकुळाक उजवाड फांकलो आनी देवाचो पूत मनीस जावन ह्या संवसाराक शांती समाधान आयलो. ह्या भोव पवित्र रातीचो स्वाद अनुभव करन सायलेंट नायट होली नायट हें पयलें गीत आमी गावया. कवी डॉक्टर रवींद्रनाथ ठागोर अशें म्हणटा, हर एक बालशें ह्या संवसारी जल्माचें
देव अजूनही संवसाराचो मोग करता म्हणलो संदेश घेवन येता. 2025 वर्सां आदीं हेंच घडलें. ते काळखे राती मळबार एक तार दिश्टीक पडलें. बाळका जेजूच्या जल्माची खबर परगडटा. देवाचो मोग मनशा कुळांतय उगडापो जाता. उदेंतीच्या ज्योतिशांनी निकेत्राच्या उजवाडान बाळका जेजूची भेटकन काणिको अर्पिल्यो. आज आमचें जिवीत त्या बाळकाक भेटोवन ताका महिमा दिवन गावया. दुसरें गीत आयकलें गी तुवें ये मोद्याने राती. एक बार कहीं उड़ता पड़ेलेंगे तुम्हें एक हाल के राती मळबा एक तार ना सोता आम्ही पळल्या त्या ताराची शिमटी दर्या बेलया वसुया Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. आम्ही पळल्या त्या ताराची शिमटी दर्या ये बेलया वसोया त्या राळाची भेट करूया. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. आम्ही वसुया त्या रायकाता मेळूया ये बेलया पावूया कणिक मोलादी पाठवूया. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. देवान मनशाचो मोग केलो आनी आपूण मोग म्हणलें बेतलेमाच्या बाळका मारिपात ताणें उगडापें केलें. तो जावंक पावलो राय गोवळ्यांचो आनी आमा सर्वांचो. येयात तुमी सर भावार्थ्यानो बेल्या शहराक आनी उडकी मारा कित्याक अवकारीचे कुशी जल्माला मनशा कुळाचो सोडवंदार. बाळका जेजूक नामांकन गावया गीत भावार्थ्यानो येया. संतोषान उल्हासान येया तुमी येया बेले शहराक पळया जल्माल्या बोडव्यांच्या रायाक.
सुरविल्ल्या मनशाचे अविधेयपणाद्वारे पाताक मरण आयिल्ल्या ह्या संवसाराक सुडका सोडवून दिवच्याक देव मनीस जालो, देव इम्मानुएल जालो, देव आमच्या सांगाता जालो. ते राती संतोषाची बरी खबर सगळ्या मनशा कुळाक परगट जाली. जेजूच्या जल्मातय सगळो संवसार उल्हास पावलो. ताच्या जल्मा मारिपात मनशा कुळाचे पाताक दोन काडले. तर मोगाचनो आमी जेजू बाळकातय उल्हास पावोन संतोषान वडा उल्हासान हे हिंदी गीत आमी गावया. माथेवाच्या वांजेलांतली उतरां तूं जुदा प्रांताच्या बेतलेहमा
जुदाच्या मुखेल्यामध्ये तूं बिलकुल आती ल्हान न्हय, कारण तुजे तावन उपजातलो एक फुडारी इस्रायलाक म्हजे परजेक चलयतलो गवळी. जेजूच्या जल्माद्वारी बेतलेहेम शहर आख्या संवसारार नावार्दीक जावंक पावलें. बेतलेम शहरांत जेजू बाळोक जल्मालो, मनशा कुळाचें तारण करूंक तो ह्या संवसारी आयलो. ह्या बेतलेम शहरांत जल्माल्ल्या जेजू बाळकाक महिमा दिवन त्या दिसा त्या गवळ्यांनी गायलें, आज तर आमी त्या बेतलेमाच्या गोरवा खावणेक लागीं सरया, जेजू बाळकाक नमान करया आनी जेजू बाळकाक महिमा दिवन हें गीत बेतलेमाच्या गोरवा खावणेक सर आमी वसोया. बाळका जेजूक आमी भक्तीन मानान नमस्कार सर्व करुया. ह्या गिता मारिपात वंदन करया. सोया महिमा ताची गावूया, संतोषान सुसंगत मेळोवया, आजा संगी गावूया, गोळ्यांचो नाच नाचोवया, महिमा ताची गाजोवया. नाचोवया, महिमा ताची गाजोवया. शांत समाधान प्रसर्या,
मिळूया आंजा संगी गाऊया डोळ्यांचो नाच नाचूया महिमा ताची गाजोया. जेजूच्या जल्माचें फेस्त नातालां फेस्त आम्हा सर्वांक संतोषाचें दादोसपणाचें फेस्त. ह्या फेस्ता संदर्भी आमी हर एकलीं एकामेका हॅपी क्रिसमस मेरी मेरी क्रिसमस म्हूण उल्हास पाडयता. जेजू आमचे संगी आसतना बेबिरान ना, केवळ संतोष आनी बरेपण मात्र. बेतलेम शारांत हांव व्हडलें येंस बरेपण हर एका मनशाक. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्या अपूर्वेच्या रांती आमी हर एकलीं एकामेका हॅपी हॅपी क्रिसमस मेरी मेरी क्रिसमस म्हूण विश करतना बरें मागतना एकामेका खातीर आमी मागया. एकामेकाची पिडा शिडा तांचे कश्ट रुधान हळू जावन दी आनी सोम्याचो संतोष तांच्या खालसा मनांनी भरपूर भरोवन दी म्हणून एकामेकाक बरें आशेवन हें कन्नड गीत आमी गावया. बेत्लेहेमिನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. 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 ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ರೋಗದಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ರೋಗದಿಂದ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಯೇಸು ಜನಿಸ್ಯಾನಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಮೇರಿ ಮೇರಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. 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 ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾ ಸಂತೋಷ ನೀಡಿದ. मोगाच्यानो इतल्यार कॅरल्स समता एक घडीभर सगळे आमचे दोळे दांबिया म्हळ्या. हर एकले आमी बसल्या कडेन एक घडी आमचे दोळे दांबिया. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. मोगाच्यानो मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जाते आसांव. आयची रात भोव अपूर्वायची पवित्र रात म्हाका आनी तुमकां हर एकल्याक 2025 वर्सा आदीं घडलें तें घडीत आज परत उगडास करचो. जेजूच्या जल्मा मारिपात ह्या संवसाराक जाल्लें तें बरेंपण, ह्या संवसाराक लाभलो तो उसवाड आनी आज आमकां हर एकल्याक तें जेजू मारिपा लाभचें तें बरेंपण आमी ओळखून घेवया. मोगाचें न्हू ते देखून आज त्या जेजूक आमचें काळीज, आमचें मन, आमची जिवीत आमी दिवया. मोगाचें न्हू आनी तसो जेजू आमच्या खालसा मनांत जल्मोवन दी, येवून दी, आमचे संगत रावोवन दी
आणि त्याच्या जल्माचे फेस्त आमचे ओझे हळू करून दी, आमचे कश्ट हळू करून दी, आमची पिडा शिडा निवारून दी, बरी भलायकी बरेपण आमकां दिवं दी. आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या हर एकल्याक हें फेस्त बेसांवांनी भरलेलें जावं दी म्हणून एक घडी बरो आमी मागया. मोगाच्यान सक्कड आमी आमच्या कुटुंबादारांचो उडास काडया. हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेता आसतना आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक कासान्यांक त्या सुमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया. सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आनी ह्या राती हे मिसाचें पवित्र बलिदान आमी भेटयतना एकामेका खातीर मागतना सुमयाची बेसांवां वाळोवन दीत. आनी ही रात नीज जावनी आमकां हर एकल्याक आशिर्वादांनी भरलेली पवित्र रात जावं दी म्हणून मौनपणी आमी मागया. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया.
सगळं आम्ही एक घडीभर बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव बरी सांज देव तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता. जेजूच्या जल्माचे परबेचे हे दबाजीक फेस्त संभ्रमोक जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक मोगाचो येवकार मागता. हे मिसाच्या बलिदानाची ते सवाय ह्या बरी आसात. अर्गां जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. लिगोरियम सिक्वेरा नित्य दरवाडो, रोहन सिक्वेरा नित्य दरवाडो, सोहन सिक्वेरा नित्य दरवाडो, जानेट प्रकाश लोबो ल्हान बोलवाडो, रोनाल्ड फेर्नांडीस आनी कुटाम पवित्र कालजवाडो, ग्रेसी डिसोजा नित्य दरवाडो, आयडा डेनियल बर्बोजा मादा तेरेजा वाडो, ग्रेसी कुटीनो वेलंकनी वाडो, लॉरेन्स डिसोजा पालडका, डॅरन क्रिस डिसोजा जल्म दिसा संदर्भी ल्हान बोलवाडो, फ्रांसिस कुटीनो सांजूद वाडो, केविन कुटीनो आनी कुटाम सांजूद वाडो, रियाज समिता रिशल डिसोजा मादा तेरेजा वाडो, विक्टर पत्रावो मादा तेरेजा वाडो, विन्सेंट फ्रेडेल एसेकियल पत्रावो मादा तेरेजा वाडो, गॉडफ्री मेनेजस ल्हान पुलवाडो, दुल्सिन डिसोजा वेलंकनी वाडो, एल्स्टन आनी एस्टलोन अल्मेडा नित्य दरवाडो, ॲलिस कुटीनो आनी कुटाम वेलंकनी वाडो, विडा साल्डाना पालाडका, किस्तुकुवेलो आनी कुटाम पवित्र कालजवाडो, जेम्स सविता जेस्विटा जेन्सिया डिसोजा सांजूद वाडो, जेसिंता डिसोजा मादा तेरेजा वाडो, ॲलन अनिता डिसोजा पवित्र कालजवाडो, विन्सेंट जेनिफर कुटीनो पवित्र कालजवाडो, विल्टन सिक्वेरा मादा तेरेजा वाडो, रॉल्विटा डिसोजा नित्य दरवाडो, नोवा सियोना साल्डाना पहिल्या वर्साच्या जल्मा दिसाक उल्हास पटोवन अर्गामीस भेटयता. जॉस्पिन साल्डाना आनी कुटाम मादा तेरेजा वाडो, जेसन ज्योती जोनाथन डिमेलो नित्य दरवाडो, शेरिन डिसोजा वेलंकनी वाडो, नॉयल क्वाड्रस जल्मा दिसा संदर्भी नित्य दरवाडो, डेविड सविता सुष्मिता डिक्सन ल्हान फुलवाडो, नॅशनल आनी रिशल डिसोजा मादा तेरेजा वाडो, देवदीन एडवर्ड कुटीनोच्या आत्म्या वसोद मीस भेटयता. क्लिटस कुटीनो ल्हान पुलवाडो, देवदीन एडवर्ड कुटीनोच्या आत्म्या वसोद मीस भेटयता. रोसी कुटीनो आनी कुटाम ल्हान पुलवाडो, देवदीन लुसी डिसोजा आनी रोनाल्ड पिंटोच्या आत्म्या वसोद मीस भेटयता. रॉबर्ट डिसोजा आनी कुटाम नित्य दरवाडो, देवदीन फिलिप आनी मेल्विन रेबेलोच्या आत्म्या वसोद मीस भेटयता. विल्सन रेबेल आनी कुटाम ल्हान पुलवाडो, देवदीन जोस्पिन डिसोजा आत्म्या वसोद मीस भेटयता. आयरीन कुटीनो सांजूद वाडो, घरच्या अल्मा वसोद मीस भेटयता. ॲनी जेसिंता सिक्वेरा पवित्र कालजवाडो, घरच्या अल्मा वसोद आनी घर जेवंताच्या आत्म्या वसोद मीस भेटयता. वर्जिल आनी केनेथ मिरांदा मादा तेरेजा वाडो, पुल गोल्त्रींतल्या आत्म्या वसोद मीस भेटयता. वर्जिल आनी केनेथ मिरांदा मादा तेरेजा वाडो, डॉन कुटीनो सांजूद वाडो. ह्या सोर त्या सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची त्या सवा आमची मागणी सुमयाच्या पांय तळ आमी समर्पण करुया. आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर हर एकल्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेष तरान मागया आनी ह्या मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. सगळें आमी उबे रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो, जेजूच्या जल्माचो संभ्रम आचरण करूंक आमी सोमेस्त हांगासर सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती देव मनीस जाला आनी आमकां सोडवून हाडून आयला म्हणलो संदेश दिता. जेजूच्या जल्मा मुखांत देवाची कृपा सगळ्या मनशाकुळाक प्रत्यक्ष जाल्या. पदका वरवीं आमी सांडलेली कृपा तो आमकां हाडून आयला. आमी सांडून घेतिल्लें तो आमकां दिवंक आयला. आमी सर्वां वर्त्या संतोषान आनी उल्हासान ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवया आनी क्रिस्ताक आमकां दिल्ल्याक सर्गीच्या बापाक अर्गां दिवया. सगळ्या संवसारार शांती समाधान राज करचे खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो, देव मनीस जाला, देव आमच्या सांगात आसा. केदें वर्तें भाग आमचे हर एकल्याचें देवाक आमी अर्गां दिवया. तसो उपकार आमी बावोडया. आमचो देव आमचे सांगात आसून आमचें जिवीत चलोवन व्हरता, आमकां आशिर्वाद आनी बेसांवांनी भरता. तर त्याच देवाची शांती, समाधान, भलायकी, बरेपण आमच्या जिवितान, आमच्या कुटुंबा जिवितान सदांच आसूं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आशेवया, बरें आमी मागून घेवया आनी हे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. एक घडीभर आमच्या दोळे आमी धांपया. सबाज जाण आमी कुमसार जाल्या.
आत्मीक तरान आमी नितळ जावन तयार केला आनी कितेंय पाताक आमचें थंय आसा उणेपण आसा सोमयाक आमच्या काळजा मनांत येवं कितेंय अडखळ आसा जाल्यार एक घडी भर ह्या घडये आमच्या उणेपणाची पातकाची दूख धरया सोमया कडेन एकामेका लागीं बोगसाने मागया नितळ काळजान ह्या बलिदानाक आमी आयतीं जावया. सांगता आमी म्हणया हांव फातकी सर्वदा देवाक आंदमकाम भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध त्या बसून बगेव सदांच हांव कामरिये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आंदमकाम भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. प्रार्थुया. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया. आमच्या सगळ्या कुटुंबाच्या सान्याचो आमी मोती उडास साडया. आमचे कुटुंब त्यास देव मनीस जाल्ल्या जेजूच्या पांयतळा एक घडी आमी समर्पण करिया. आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या हर एका सांद्यां खातीर गांवांत तशें पर गांवांत आसात भावंडा ह्या मिसाच्या बलिदानाक येवंक असाध्य जाल्लीं मलगडी प्रायवंतां पिडेस्तां आमच्या कुटुंबांतलीं आस्पत्रेंत आसचीं
हरी एकल्या सवडासकान एक गडी भर आमी मागया. सर्गींच्या बापा, ही भोव पवित्र रात खऱ्या उसवाडाच्या परजळांत तुवें भरली. कित्याक आयचे राती तुज्या एकल्या सपताक काळोखान बोडलेल्या संवसारा उसवाड कसो पाटयलोय. गर्वाच्या गोट्यान तो हांव कामायचे अस्कत बाळोक जालो, तरी तसो तुजे सारको व्हड आनी पदवेदार सर्गा संवसाराचो धनी म्हूण आमी थेर भावातां सतमानता. देखून एक दीस सर्गाताच्या सांगाता संपूर्ण उजवाडान तुजी महिमा आनी संतोष भोगूंक आमकां वर म्हूण आमी मागता. त्या समच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सवळीच्या देशांत रावतेल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. तुवें तांचो आनंद वाडयलोय, तांचो संतोश चडयलोय. लुवण्याच्या सोम्यार संतोसतात आनी झुजाची लूट वांटून घेतना उल्हासतात, तशें तूं तुजें मुखामळ आनंद बरेच जातात. कित्याक मिद्यानाच्या दिसा तुवें केल्लें तशें तांचें भराचें झूं, तांच्या खांद्या वयलें लांकूड, तांचेर जुलूम करतल्यांचो दांडो तुवें मोडून उडयलाय. धरणेर झणझणदलीं सगळीं पायतनां आनी रक्तान लोळलेलीं वस्त्रां हुलपन वेतेलीं आनी उज्याचो ग्रास जातेलीं. कित्याक एक बाळूक आमकां जल्माला, एक पूत आमकां दिला, ताच्या खांदार अधिकार घाला आनी ताका हें नांव दवरलां: विजमीत बुद्दिनार, पदवेदार देव, सासणीक बाप, शांतीचो कुंवार. ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजांत सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपले राज चलयतलो. आतां तांव नितेकाळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान तें रास तो थीर करतलो आनी सांबाळटलो. दळबरांचो सरीसपोर आपल्या मोगाच्या बळान हें सगळें करतलो. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. आसमका सलमाला तारो तो स्क्रिसोमी. आसमका सलमाला तारो तो स्क्रिसोमी. आसमका सलमाला तारो सर्वेस्पोराक एक नवें गीत गाया. भूनिवास्यानो सर्वेस्पोराक सद्गीतां गाया. परमेश्वराक हरसिया, ताचें नांव वाकणा. आसमका सलमाला तारो
जनांगामध्ये ताची महिमा परगट करा. सर्व पोरसांत ताची विस्मिता कळया. आज आमकां जल्माला तारो तोच क्रिस्तो आज आमकां जल्माला तारो तोच क्रिस्तो सांपावलून तिथाक बरयल्या पत्रांतलें वसाप. मोगाळ बाबा, सगळ्या मनशाकुळाक तारण हाडच्याक देवाची कृपा आतां प्रत्यक्ष जाल्या. सर आदम आनी संवसारी आशा सांडून ह्या संवसारांत मितीन नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी आमच्या वर्त्या देवाच्या आनी सोडूनदाराच्या जेजू क्रिस्ताच्या महिमे बरीत येण्याक बागी बरोशान वाट पळोवन रावूंक ती कृपा आमकां शिकयता. आपणाकच ताणें आमचे पासत बलिदान कसो भेटोवन दिलो. सर कोटेपणांतली आमकां सोडोवचे खातीर आनी आपणाक मानवता आनी बऱ्यो करण्यो आदरूंक उर्बेतात आसली एक परसा विंगडकन दवरचे खातीर ताणें हें केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोवपार. Hallelujah, 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 hallelujah. मोर संतोषाची बरी कोबार सगळ्या संवसारांत गाजयता. जल्माला आमकां बाळो तोच तो क्रिस्तो मी. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्या दिसांनी अगस्त चक्रवर्तीनं सगळ्या रोमी संवसाराचें जनगणन करूंक जाय म्हणून फर्माण धाडलें. हें पयलें जनगणन क्वेरीन सिरियसो अधिपती जावन आसल्या काळार काडिल्लें. देखून समेस्तां आपलें नांव दाखल करूंक आपआपल्या स्वंत गांवांक गेलीं. जुजे दाविदाच्या घराण्याचो देखून गलिलेच्या नाजरेत शहरांतावन जुदयांत असलेल्या दाविदाच्या शहराक बेतलेहेमाक आपलें नांव दाखल करच्याक गेलो. ताचे लागीं करार जाल्ली ताची पतीन मोरी ताचे संगता गेली. तवळ ती भरलेली गर्भेन. ती थंय आसतना तिचे प्रसूतपणाचे दीस भरती जाले आनी ती आपल्या प्रथम भुरग्याक एक पुताक प्रसूत जाली. ताका तिणें फळयांनी गुटलावन एक कावणेंत न्हिदायलो, कित्याक छात्रांत तांकां जागो मेळोंक नातलो. त्याच गांवच्या मैदानांनी थोडे घोवळी जागे रावन
आपल्या हिंडांचेर रातीची राखण करणं असले तवळ एकसाने सर्वेस्पराचो एक दूत तांचे मुखार उबो जालो आनी देवाचो प्रकाश तांचे भोंवती फंकलो आनी ते भियान थरथरले. तो दूत तांकां म्हणालो, भिये नाकात, पळया सगळे परजेक व्हड संतोशाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयलां. आयचे राती दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्मला, तोच क्रिस्त सोमी. आनी हो तुमकां एक गुर्त, फळयांनी गुटलावन खावणेंत न्हिदायलेलो एक बाळूक तुमकां मेळटलो. तितल्यार एकसाने देवदूता सांगता सर्गींच्या दळबाराचो व्हड एक जोमो दिश्टी पडलो आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो, महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक संवसारी. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी जेजूच्या जल्माचे ह्या नतालांचे फेस्त ह्या क्रिस्मस आमी समरमताव. ह्या भागी दिसा पयल्या सुवातेर हांव तुमकां सोमेस्तांक भागी नतालांचे फेस्त मागतां, तशेंच जेजू बाळकाची विस्नार आशिर्वादां तुमचेर मागतां. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, फाटल्या 4 हप्त्यांत हांव न्हू आमी वो दीस बऱ्या तरान संभ्रमूंक तयार करनासा वय मो. इगर्जमातेन आमकां 4 हप्ते दिल्ले न्ही, आदवेदाच्या काळाचे 4 हप्ते. आमी भायली आनी भितरली तयाराय केली. भितरली म्हळ्यार आत्मीक तयाराय केली म्हूण चिंता हांव. जेजू लागीं आमचो संबंद आमी घट करूंक प्रयत्न केले. खूब सारा जाल्या मिसांत, मागण्यांत, आराधनांत आमी भाग घेतला. कुटुंबांत आमी तयाराय केल्या. घरची नितलाय, घर आमी सोबयलां. घरदाना गोठो केला थोड्यांनी, क्रिसमस ट्री दवरला थोड्यांनी, लायटिंग्स जालां. आमी हांगाय पळयता सकड तयाराय जाल्या म्हज्या मोगाच्यान. एक वर्त्या संतोशाची गजल. आतां एक सवाल आमी आमकांच परत्यान एक बटी विचारूंक जाय. जेजूच्या जल्माच्या संभ्रमाक हांव संपूर्ण रितीन तयार जालांगी? This question has to be asked today. न्ही, हांव संपूर्ण रितीन जेजूच्या जल्माची संभ्रम आचरसूंक तयार जालांगी. एक क्रिसमस खाली फकत क्रिस्तांवांनी संभ्रमचे फेस्त न्ही, सकड करतात वय मो. सेलिब्रेशन आसा, मात ताचे इल्ले दुसरें आसूंक पुरो न्ही. पार्टी आसा, म्युजीक आसा, कॅरल्स सिंग करतात, डॅन्स आसा. आनी थोड्या वेळा उपरांत तो संतोश मायाक जाता तांचो. कित्याक? तांती एक कारण आसा म्हज्या मोगाच्यान. पूण आमी क्रिस्तांवां वो संतोश, वो उल्हास, वो दाबाजो हे क्रिस्मसाचो वो एका दिसांनी 2 दिसांनी अंत जावचो न्ही. हे आमच्या जिवनांत आमी सदांच क्रिस्मस आमी संभ्रमूंक आसा. कशें संभ्रमचे?
जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिवानाचो वांटेली करता, दॅट इज द डिफरन्स. आमी आनी दुसऱ्यांनी न्ही, क्रिस्तांवांनी आनी अक्रिस्तांवांनी आमी क्रिसमस सेलेब्रेशन करतना आमी कितें करता, जेजूक आमच्या सांगाता वांटेली जावन आमी संभ्रमता. आनी त्या दाळा मात्र आमचो संतोष, आमचो उल्हास, आमचो दाबाजो दडतो जाता आनी आमचें हें सेलेब्रेशन कंटिन्यूस जाता. म्हज्या मोगाच्यान जर तर आमी क्रिस्तांव जावन, क्रिस्ताचे पाटलावदार जावन जेजूक आमच्या ह्या तायरेंत, ह्या संतोशांत, दाबाजांत वांटेली दिवंक आमी सकनाव, तर आमचो संतोशी एका दिसांनीच तो मायाक जातलो. म्हज्या मोगाच्यान म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, क्रिसमस आमकां उगडास हाडटा की जेजू आमच्या जिविताचो उजवाड, आमच्या अख्ख्या संवसाराचो उजवाड म्हणून एक आमकां कळीत करता. जेजू ह्या संवसाराक येवच्या पयलें हो संवसार एका तराच्या खाळोकाच्या भुयारांत आसुल्लो. लोक देवातावन पयस गेल्लो, देवाक तो विसरलो, आपणाक कितें बरें लागता तेंच करूंक लागलो. देवान सर्वेस्वर देवान प्रवाद्यांक ताणें धाडलें. कितले प्रवाद्यांक धाडनी तांकां आपणा सरशीन ओडूंक ताणें प्रयत्न केले, आरी लोक देवाक खाण दिनासतना तांचेच करूंक लागलो आनी पातकान पडलो. अन्य देवाची पुजा करूंक लागलो, बोंब्यांची पुजा करूंक लागलो आनी तांचें जिवन पातकी जिणी जावन आयलें. आनी असल्या संदर्भार तीं बंदडेंत आसले, दुस्मानाच्या बंदडेंत आसले. कशें भायर येवचें म्हणून तांकां कळोवंक नासलें आनी तसल्या वेळार ते सडवणदाराक राखून आसले. म्हज्या मोगाच्यान केदाळा सडवणदार येतलो, केदाळा आमची सडवण जातली, केदाळा आमकां एक नवें जिवीत मेळटलें म्हणून. आनी असल्या संदर्भार जेजू येवच्या सुमार 750 वर्सां पयलें इजाया प्रवादी त्या लोकाक बरवसो दिता. कसलो बरवसो? आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. पळया, आनी हें जेजूच्या जल्मांत संपूर्ण जाता. ताची भविश्यवताने केल्लें प्रवादपण. वय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आजी असलोच एका तराचो काळोखांत आमचो संवसार आसा. आमी एक असलेच एका तराच्या काळोखांत आमी जियेता. वय गे न्ही, TV ऑन करून पळयतना आमकां न्यूज काल मेळटा, झगडे, मारामारी न्ही, एकामेका मारचे, लुटचें, टेररिजम. खंयचेंय एक दीस आमकां बरें न्यूज म्हणून मेळ्ळें आसा? ना. एकामेकाचे पांय ओडचे, एकामेकाच्यो कोडी काडच्यो. आनी ते सोडी आतां आमचेरच एक दिश्ट करी, आमच्याच जिवानाचेर आमकां राग येता. वय मो, म्हाका येता, तुमकां येना गुत्तुना. म्हाका राग येता. आमकां आमी झगडें करता, उलयता, निंदा करता, पाटल्यान मुखल्यान उलयनातल्यार आमी पाटल्यान उलयता न्ही, एकामेका झगडें करता. घरांत शांती समाधान ना थोडे भोवटी. आमची कुटुंबां तुटोवन पडटात, आमच्याच मदें आमी झगडटा. आनी असल्या काळोखाच्या संवसारांत आमी जियोवन आसतना आज आमकां जेजू एक उजवाड जावन आमच्या जिवितांत येता. हें क्रिसमस सेलेब्रेशन, जेजूच्या जल्माचें सेलेब्रेशन आमकां उलो दिता गे, भियेनाका, हांव तुज्या सांगाता आसा, हांव तुज्या सांगाता आसा. तूं म्हाका तुज्या गोपांत घे, तुज्या घरांत घे, तुज्या जिवानांत घे म्हूण सांगता. मोगाच्यानो,
असो जावन आसा देवान आमचो मोग करचो. तो आमचो भरपूर मोग करता म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या खातीर देव सांगता की हांव तुजो मोग करता. क्रिसमस, वॉट इज क्रिसमस? मे बी गॉड सेईंग आय लव यू. आय लव यू एज यू आर. तूं आसले बरीच हांव तुजो मोग करता. कितेंच कंडिशन हांव घालिना. तुजें उणेपण कशें आसा की त्या उणेपणानच हांव तुका तुजो मोग करता. तुवें एकच काम करीजे, तुवें म्हाका आपणावन घेयचें. तुवें म्हाका तुज्या जिवनांत वांटेली करीत जाय आनी खंडीत जावन तुज्या जिवनांत बदलावन हांव हाडटलो. तो इतलो मोग करता की जुवांव अध्याय 3 वळड 16 कितें सांगता? देवान संवसार असो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सदमणतल्याचो कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बागार ताका ससनीक जिवीत मेळच्याक. आमचे कडेन तो एकच विचारता मोगाच्यानो, आमी ताका सदमानीचे म्हणून. एक जर जेन्ना आमी ताचे आमी सदमानता आमकां तो नाश जावंक केदींच सोडिना. वय म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, तो आमच्या सांगाता रावूंक आशेता. तो असल्या परिस्थितीर की आमी केदाळा आमच्या जिवनांत कितेंच करूंक शकना म्हणून आमी सकता, त्या परिस्थितींत तो आमच्या सांगाता रावूंक आशेता. त्या खातीर मॅथ्यू चॅप्टर 123 आमी वाचता आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतात म्हणून. पळय, आनी ताका इमॅन्युएल म्हूण आपयतात म्हणून इस्रायलाने कोणे इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या सांगाता आसा म्हणून. तुम्ही एक्सपिरियन्स केला की देव तुमच्या सांगाता आसा म्हणून तुम्ही अनुभव केला की या ना? हांवें मस्त बटी केला आनी स्पेशली म्हज्या फाटले 18 वर्सांचे हांगा घरचे जिवनांत मस्त बटी केला. जेन्ना जेन्ना म्हजो बरवसो दंडळलो की तेन्ना म्हाका एक रिमायंडर मेळ्ळा, हांव तुज्या सांगाता आसा. म्हाका फर्स्ट रिमायंडर 99 हांव अरुणाचल मिशनांत आसतना ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत एज अ डिकन जावन आसतना जेजू म्हज्या सांगाता आसा म्हणलो तो एक बरवसो मेळिल्लो म्हाका. आतां तें एक्सप्लेनेशन करूं वचना. म्हणजे जिवन जातें त्या दीस आमचें तेगा पाद्र्यापांचें जिवन कंप्लीट जातें जाल्यार देव आमच्या सांगाता आसा म्हणून ताणें बसयलें आनी तो आमच्या सांगाता रावलो. इमॅन्युएल. म्हाका हे इमॅन्युएल म्हणलो शब्द आयकतना एक ल्हानशी काणी म्हाका उडास आयली. त्या दीस एकलो ल्हान भुरगो, इमॅन्युएल म्हणलो भुरगो एका हळ्ळेंत आसुल्लो. ताच्या एका मोतीन डावट आसुल्लो की देव खंयची भास उलयता म्हणून. देव खंयची भास उलयता म्हणून वचून ताणें बापाय लागीं विचारलें गे, पाप्पा डॅडी देव खंयची भास उलयता? बापूय म्हणालो खंय, पुता देवाक सगळी भास समजता रे, तूं काले खंयची भास उलयताय? ना पाप्पा, म्हाका जाय जे देवाची भास खंयची म्हणून. बापूय म्हणालो म्हाका गुत्तू ना पुता, तूं वचून आबा आनी व्हडली माय कडेन विचार. आबा आनी व्हडली माय म्हणाली म्हाका गुत्तू ना पुता, तूं वचून आमच्या गांवच्या जाणाऱ्यां कडेन विचार. सगळ्यां कडेन विचारतना सक्कड म्हणटा तूं म्हाका गुत्तू ना. वो बिरमत सोलोन 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 गेलो. ताका कळ जें आसलें देव खंयची भास उलयता म्हणून. आनी अखेरीक तो बेथलेहेम शहराक पावता. थंय येताना काळोख जाता, ताका जागो मेळना आनी एक कडेन ताका ल्हानशे कांतू इल्लोसो उजवाड दिसता. तो चिंता हांव थंय वचोन म्हणे रावता म्हणून पळयताना तो गोरवांचो गोठो. थंय ऑलरेडी एका कुटुंबान जागो घेतला. थंय सक्कड कडेन गोरवां आसात आनी एक कडेन आवय बापूय आनी ल्हानशे भुरगे. वो भितर तीर्ण भायर वेता म्हणटना ती आवय ताका आपयता, इमॅन्युएल हांगा हे
आमी तुकाच राखोन आसा. तुज्या मोतीन एक सवाल आसा, देव खंयची भास उलयता म्हणून. तुज्या सवालाक हांगा आसा जाप. आनी ती आपल्या भुरग्याक दाखोवन ती सांगता की देवाची भास मोग जावन आसा. देव मोगाच्या भाशेन तो उलयता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, त्याच खातीर देव आमच्या सांगाता जियोंक तो आशेता. इम्मॅन्युएल, देव आमच्या सांगाता. देव आमच्या सांगाता जालो म्हळ्यार तो सोडवण करूंक तो आयलो. काले करूंक आयलो? आमची सोडवण करच्या खातीर तो आमच्या सांगाता रावंक तो आयतो जालो. मॅथ्यू चॅप्टर 1:21 देवदूत तुजेक सांगता ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. पळय, देव आमच्या सांगाता जाला म्हळ्यार, देव आमच्या सांगाता आसा म्हळ्यार ती एक आमकां बरी खबर. कित्याक आमच्या कश्टांत, आमच्या पिडेंत, आमच्या हर एका परिस्थितीन, कठीण परिस्थितीन तो आमच्या सांगाता आसून तो ताची बरी खबर तो आमकां तो दिता. तो आमकां समजयता. खंयच्याय परिस्थितीर तूं एकलोच उरचो ना, एकसुरो जावचो नाय. बदलाक तुज्या सांगाता हांव आसा. इम्मॅन्युएल म्हळ्यार देव नासतना आमचें जिवन ना म्हणून. पळया, इम्मॅन्युएल म्हळ्यार तो आमच्या सांगाता आसा म्हळ्यार देव नासतना आमी जियोंक जायना. हर एका परिस्थितींत तो आमच्या सांगाता आसा. कित्याक म्हळ्यार ताणें आपलें जिवन एक्सपिरियन्स केला. तो कावणेंत ताका जल्म घेता आसतना ताका खंय जागो मेळोना. तो कावणेंत आसलो. ताका एक घालूंक एक वस्तूर मेळोना. त्या हिवांत तो ते कश्टलो. तो व्हड जालो. ताका इजिप्ताक ल्हान आसतनाच इजिप्ताक धांवूंक पडलें. व्हड जालो, ताच्याच मनशांनी ताका आपणायलो ना. ताच्याच इश्टांनी ताका नेगार केलो, इन्कार केलो. सगळ्यांनी ताका इन्कार केलो. ताच्या शिसांनी समेत ताका नेगार केलो आनी ताचे शिस फोळण धांवले. कुर्साच्या मरणाच्या वेळार तो एकलोच आसलो. ते नालिसाचें मरण तो सोंसलो आनी तो आम्हा सर्वां खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. आनी आमच्या की वर्ती म्हळ्यार पाड परिस्थितींत तो येळोन आयिल्लो म्हूण देव. आनी तो आमची हर एक परिस्थिती जाणा जाता. वय म्हज्या मोगाच्यानो, आमचे क्रिसमस सेलेब्रेशन, नातालाचे संभ्रम आमच्या जिवनांत अर्थ हाडिचे जाल्यार थोड्यो संगती आमी मनांत दवरूंक जायचे. आमी पळयलें, आमी आयकलें गवळ्या विशयान. वय मू गवळी जागे आसले. गवळी आपणाचें काम करनासले. तांकां दिल्ली रेस्पॉन्सिबिलिटी, जबाबदारी ते करनासले. कसली परिस्थिती? हिवांत, कठीण हिंव जाल्यार ते आसले. आनी आज जेजू आज आमकां सांगता, ह्या नाताळांचे फेस्त आमकां संदेश दिता की आमी आमची जबाबदारी बऱ्या तरेन करीचे. आमी सदांच जागोवन रावचे. आनी त्या दाळा देवदूतांची खबर आमकां मेळटली. कसली खबर? 2025 वर्सां पयलें देवदूतांनी गवळ्यांक ती खबर दिली. कसली खबर? तुमकां एक तारक जल्माला, तोच तो क्रिस्त सोमी. आज म्हाका आनी तुका ही खबर देवदूत दिता. जेन्ना आमी जागोय रावता, जेन्ना आमी आमची जबाबदारी करता, तेन्ना मात्र आमी हो ताळो ताचो आयकूंक शकता. आनी सेकंड, आमी आयकलें सर्गीचो दळबाराचो जोमो एक जावन देवाची स्तुती करूंक लागली. पळया, महिमा देवाक खातीर, उन्नती आनी शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक आमी देवाक मानवून चलोवंक आसा. देवाचे उपादेश आमी पाळोवंक आसात. देवाच्या वाटेन आमी चलोवंक आसा. देवाचे उतर आमी आयकूंक आसा. जेन्ना आमी देवाक मानवून चलता, तेन्ना मात्र ताची शांती आमकां मेळटली. त्या देखून
एंजलस सिलेसियस एक जर्मन मिस्टीक म्हळ्यार मिस्टेक न्ही, एक योगी न्ही, आध्यात्मिकपणाचो मनीस सांगता की Christ could be born 1,000 times in Bethlehem, but in vain until he is born in me. ने? जर तर जेजू ख्रिस्त मुच्या काळजांत जल्मना तर तो बेथलेहेमांत 1000 फावटी जल्मल्यारी व्यर्थ. जेजूक मुच्या काळजान या आमच्या काळजान जल्मोंक एक जागो आमी तयार करूंक आसा म्हज्या मोगाचो. ह्यो संगती आमी आमच्या मनांत दवरूं. त्या वेळा मात्र एक क्रिस्मसाचो संतोश दाबाजो आमच्या काळजांत उरतलो. आमी निरंतर आमी आमच्या जिवनांत क्रिस्मसाचो संतोश आमी अनुभव करतले. आनी एक लास्ट आनी एकलो मनीस आसा. कोण? छात्राचो इनचार्ज. आता लॉर्ड म्हण येत. मोरी जुजे आनी जेजू सॉरी ऑफकोर्स जेजू भायर येवन नातलो. मोरयेच्या आवयच्या गर्भांत आल्लो. वचोन इल्लोसो म्हाका जागो मेळत गे म्हणून विचारता. तो ताच्या कामांत इतलो व्यस्त जालो कित्याक म्हळ्यार ताका पयशे मेळटले. जनगणनाक आयिल्ल्या लोकांनी ताचें तें छात्र बरोवन आसलें. जेन्ना ताका मस्त संतोश जालो, खुशी जाली, पयशे आसले, ताणें देवाक वळखूंक तो इन्कार केलें. ताणें मोगाच्या म्हज्या भावान आनी भयणीनो थोडे फावटी आमच्या जिवनांत असलींच गणितां येवंक पुरो. सर्वेस्पर आमचे संगी येवन आमचे कडेन इथे विचारतना आमचे कडेन चडावत आमचे कडेन वेळ मेळचा ना. आमी थोडे फावटी सांगता मिसा कित्याक येवनाय, आज म्हाका मस्त काम आसलें. थोड्यांनी म्हणचे आसा हांव मिसावांत आसले कडेन एकला विचारल्या कित्याक आयताराचे मिसाव येना. फादर सिर्फ संडे में मुझे छुट्टी मिलती है, संडे में मुझे थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा. आज मुजी आनी तुजी जबाब इतकी म्हज्या मोगाचो न्हू. जेन्ना म्हाका जेजू संगी इल्लोसो वेळ करसूंक मेळोंक आसा, म्हाका जेजूच्या ह्या काल इगर्जेक वचोंक आसा, मिसाक वचोंक आसा, मागण्यांत वेळ करसूंक आसा, म्हजी जबाब कितें. त्या खातीर आज आमी आमच्या अंतस्करणाची जडतीकन आमकां विचारूंक जाय हांव खंय आसा. त्या खातीर जेजू सांगता की आमी आज ताच्या जल्माचो तो उजवाड घेवन तो उजवाड आमी दुसऱ्यांक प्रसारूंक आसा. मॅथ्यू चॅप्टर 5:14 आनी 16 कितें म्हणटा, तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरोना, कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे बंदा दवरिना. भागार घरांत आसल्या सोमेस्तांक उजवाड जायसो दिवटेनेर दवरता, तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू, तो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं. मोगाचो न्हू, क्रिस्मसाचो उजवाड आमकां मेळटा, आमच्या लागीं दवरूंक न्ही. भागार तो उजवाड आमी दुसऱ्या सांगाता शेअर करूंक, दुसऱ्या सांगाता वांटूंक आनी एकामेकाचो मोग करून जेजून दिल्लो तो संदेश आमच्या जिवनांत आमी जियोंक. आज जेजूच्या जल्माचे फेस्त आमी आचरसीत आसतना जेजू कडेन इतलेंच करपा आमी मागया. जेजू तूं कसो कलतो जालोय, तूं कसो आमच्या जिवनांत आमच्या सांगाता रावोंक तूं आशेलोय, तशेंच आमी कालते जावन तुज्या सांगाता रावोंक जाय अशी कृपा तूं आमकां दी म्हूण आमी मागया. आमेन. उबे रावया. आतां आमी भावार्थाची उत्साहानी करता. देव मनीस जालो हें आमच्या भावार्थाचें वर्तें सत जावन आसा. ते देखून आमी सतमंता म्हणटा आसतना मोगाल भावन आनी भयणीनो ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो म्हणटाना एक घडी रावचें, सगळ्यांनी एक घडी दिंबी घालचे आनी ताच्या उपरांत मागीर उठोवन आमी सतमंता मागणें मुंदासून वयचें. त्या घडी एक घडी आमी मागचें. एकाच देवाक सतमंता, सर पदवेदार बाप तो सर्गांनी भितमेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचना आनी एका सोम्या जेजो क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळादी बापातां जल्माला
देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजलो करो देव तो देवातान जल्माला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैम बसो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडवणे बसो सरगार ताव तो देवलो आनी पवित्रात्म्यावरी हांव कामरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. उबे रावया आनी आमचे बसत पोंच ताका ताका गुरसार मारलो ताणें कस्टमरां सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तक वर्माने तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो सर्गा चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनशे वयर करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवड केशवत आसचो ना आनी पवित्रात्म्या सत म्हणटा ईश्वर आनी जीव दाता तो बापा आनी पुता तावन दिवस जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समा सारको नमस्कार आनी महिमा फोवो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकीच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत मानता पातकांच्या बगसने कदे एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनः जिवनपणा आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाल भवन आनी भयणीनो देव मनीस जाला देव आमचे सांगात आसा आमचो देव आमकां वळखता आमचो देव आमकां समजता आमचो देव आमी उलो मारतना मागतना दिता तर व्हडा पातयेनीन बवार्थान आमच्या देवा बापाक उलो मारया आमची मागणी ताच्या पांयतळा समर्पण करया. सर्गींच्या बापा पवी सभा सोलनवरच्या पापा साहेबान आनी स धार्मीक वडिलांनी कडच्या गवळीक वावरा वरवीं सोमेज परचीक आत्मीक जिवितान वाडोवंक आनी क्रिस्तांव ते आकर्शीत करूंक आनी तांचे ते मोगाचो संबंद वाडोवंक आदर जावन दी म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्रांच्या स राजकीय फुडाऱ्यांनी निस्वार्थी मनोभावान तांच्या परजेचे बरेपणा खातीर वावरूंक आनी सगळ्यांनी सत आनी नितीचे आडाळते सोडून उरोवंक उदार म्हूण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुज्या पुता क्रिस्ताची वळख नासतना जेवच्या सर लोकांनी ताची खरी वळख दन ताच्या शिकवणेक पाळो दिवंक आनी तोच खरो आनी एकलोच रोणदार म्हूण मानून घेवंक तांकां सर्वांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर भुरग्यांक आनी युवजणांक तुज्या पांया तळाव समर्पिता. तांणी तुज्या पुताचे वाटेन चलोवन ताचे बरी जाणवायेन आनी शणेपणान वाडोवंक तांकां तुज्या उजवाडान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मलगड्यांक तशेंच ह्या संभ्रमांत भाग घेवंक जायनातल्यान तांच्या एकसूरपणान तशेंच पिडे शिडेन तुजो आदार लाभय. तुज्या पुताचो जल्माचो संतोष आपल्या काळजांनी बगोवंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा भोवरी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुता जेजूच्या जल्माचो संभ्रम एक कुटुंब जावन संभ्रमच्या ह्या घडये आमी सर्वांनी बगेन कुटुंबाची देख घेवन आमच्या कुटुंबान मोगाचे आनी समाधानाचे मनशां जावन जिवंक जाय अशी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. परत एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया. आमकां कितें मागूंक आसा ती स ते सवा मागणी सोमिया मुखान बापाच्या पांयतळ आमी समर्पण करून आमी मागया. आमच्या कुटुंबां खातीर गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या खातीर कोणे आमचे लागीं मागूंक सांगलां तांचे खातीर कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां तांचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जण कश्टांनी आसल्यां पिडेशिडेनी आसल्यां दुखांनी आसल्यां एकसूरपण आसल्या खातीर आमी मागया. सुमी तांचे सांगात आसून दी. देव मनीस जाल्लो तांची दुखां पुसून दी म्हणून विशेश तरान तांचे खातीर आमी मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा आमच्या मोगान बरोवन तुज्या पुता ह्या संवसारान धाडलोय.
तुजो पूत मनीस जालो आमचे सांगाता जियेलो आमच्या सुखा दुखान ताणें वांटेली जालो ह्या खातीर आज आमी तुका अर्गां दिता दिन वाजता तर बापा आमी एकल्यांनी तुज्या पुता सारके खालते बोळे जावन आमचे जिवीत हेरां खातीर जियोंक आमकां करपा दी आज आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे आमकां एकल्याक कितें गरज आसा तें तूं लाभय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. संतोषाची गीतां गावून दिनवासनेची काळजां घेऊन आयल्या बापा तुजे समोर काणी काढून यालतरा संतोषाची गीतां गावून दिनवासनेची काळजां घेऊन आयल्या बाबा तुजे समोर काणी काढून यालतरा घे बापा घे काणी त्यागाची कष्टावराची उदार मोनाची पुण्या वैनाची जिणे देण्याची जेजू बळका सोबे भेटून दिवची दिलोय तुझ्या पुता जोडून दिमच्या सोडवून क्या मनशा कुळा आमचेर तुवें केल्ल्या येद्या उपकारा कितें पाटी दिव या वेळार बापा तुवें ओपून दिलोय तुझ्या पुता सोडून दिवच्या सोडवून क्या मनशा कुळा तुवें केल्या येद्या उपकारा कितें पाटी दे या वेळार संतोषाची गीतां गावून दिनवासनेची काळजां घेऊन आयल्या बापा तुजे समोर काणी काढून यालतरा जिणे देण्याची जेजू बळका सोबे भेटून दिवची सर्व आमचे ओपून दिता बापा तुका तुझ्या पुता जेजूच्या या जल्मा दिसा उंडो वायनो मासा रक्तान बदलूच्या
सासणी जिवीत आमी जोडून घेवच्या आमचे मोकून दिता बापा तुका तुझ्या पुता जेजूच्या या जल्मा दिसा पूर्ण होम सारतान बदलच्या सासणीची वीत आमी चढून घेवच्या तुझाची गिता गावून ती मासणीची काळजा घेऊन आयला बापा तुझे समोर काळी काढून याल करा म्हज्या मोगाल भावन आनी भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतत असलें जावं दी म्हणून मागान प्रितेच्या बापा तुजो बोध मनीस जावन आमचे मनशा जाईम तुका एकवटले वो आज्या पवन तू गोटो सांभरामो जी भेटोवनी ये प्रकाश बरीत राती आमी तुका करता ती तुका मानो म्हूण आनी तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक ताचे सरकी कर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेसूचे नांवे सवेस्पो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारोया सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर पदवेदरांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवा वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वसो आमची काळजां देखून आतां देवादूतां बराबर आनी सर्गीच्या सदाळ बारा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता संसार बोला तुझ्या वैभवा उंचली तुका उंचली तुका सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय असल्या दिनवाशी काळजान बोधाळ बापा तुज्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करूंक आमी देणी आदल्यांत ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुजे कातोले पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राख आनी सलय आख्या प्रथमेचे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच बरी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा पासत
पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा पासत आनी धर्मदतांनी परगडलेलो तस्सो खरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासून सर्वेस्परा ती मागणी ऐक. तुझे वेदी भोवतणी एकठांय जालेले आम्हा सोमेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखाणूक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी तारान आमकां सोमेस्तां लाभच्याक ते आमी समर्पिता. अख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज भगवंत मोरयेन आपल्या अंकवारपण सांबाळून संवसाराच्या सुडंदराक जल्म दिलो. ती भोव पवित्र रात आमी संभ्रमता आनी ते मरयेक त्याच जेजू क्रिस्ताच्या आमच्या सुम्या देवाचे सदांच सांकार मायेक भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पोतीक भगवंत जुजेक तशेंच भगवंत पेद्रो आनी पावलो आनी आंद्रे ह्या तुझ्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेस्त तुज्या भगवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागऱ्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुझ्या मोनयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. ह्या जिवितांत तुजी सवस्थकाय आमकां दी. ससनाच्या खेस्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडलेल्या मोदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानतात असलें बलिदान जावं निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोंस्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो आनी तुका सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जातास ताणें आपल्या पवित्र हातांनी खालस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्यानी ससणी कराराचें येरागान पदकाचें बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करान. भावार्थ सोगून परगच्यो या. तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुन्हा जीवन कोण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्याचे सूर आम्ही अग्रेता. बापा आमी तुजे मोनयारे आनी तुजी परजा तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजो क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुन्हा जिवनपणाचो आनी सर्गा सदनेचो भक्तीमनी उडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता. ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बाली वो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची खालस हांचे तूं प्रसन्न जावन तुजी दायल दिश घाल. तुज्या नितीवन सागरा आबेलाची देणी बावार्थांच्या बापा आब्रामाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्की सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हे बलिदान तुका मानो.
सर पदवेदार बापा तुझो दूत हे बलिदान सरगार तुझे मुखार व्हरो म्हूण आमी खालतेपणी मागता. अशी हे वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगात सेवतेल्या आमा सुमेस्ता तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकूत कर. बावर्ताची मोर आसून ती आमचे आदी गेल्यांत आनी विश्वांत आसात तांकां आनी क्रिस्तय मेल्ल्या सुमेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सुख आनी शांती मेळो. तुजे अगणित काकुतीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका पूण आमची पातकां बगोवचो आनी जुआंव स्तेपन मतियास बर्नबास ह्या तुज्या धर्मदुतांच्या आनी रक्त साक्षींच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. तांचे उदे क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्यान बापाक उलो मारूंक शिकयला बापा लागीं मागोवंक शिकयला तर जेजून शिकयल्या उतरांनी बापाक उलो मारया सांगात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दे. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदें सर पातकांतली सुटय आनी सर आकादांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिडेंतलें आनी स तरांच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याक तूं वाटाय. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. सोम्याच्या जल्मा मरिपात आमकां मेळिल्ली शांती समाधान एकामेका लागीं वांटून घेवया. पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती देव मनीस जाल्लो वसू आमचे सांगाता रावता अरी एका दिसा अरी एका घडये तर ह्या सोम्याच्या जेवणाक आपयला आमी सुभागी. सोम्या त्यो म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना
पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. एक घडी आयकोवचे 10 सुवातेनी आमी कुमगार वचना. 2 जण भायर पोर्टिकोन भायर आसलेल्यांनी भायरच रावचे. थंयसर पोर्टिकोन 2 कडेन कुमगार वांडटात. स्त्रियांच्या कुशी फाटल्यान 2, दादल्या कुशीन फाटल्यान 2 जण आनी हांगासर मुखार म्हज्या दाव्याक आनी उजव्याक 2 जाणां कुमगार वांडटा. त्या देखून घुसपट गोंदळ नाका. तुमी खंयसर आसा थंयसरच येवन भक्तीपणान क्रिस्त प्रसाद कुमगार घेवंक हांव तुमकां उलो दितां. जेजू तुये हार्दिक स्वागत तुका. जिवीत नंदन करूंक तुये आमच्या मोगाळ राया.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा व्हडा कुशलकायेन आनी दिनवाशी खालजान आमच्या सोडवंदराच्या जल्माच्या संभ्रमान आमी वांटो घेतलो. ह्या संवसारांत तुज्या जिविताची भागीदारां तूं आमकां करताय देखून तुज्या भुरग्यांक सोबतात जाल्यार आमचें जिवीत जावं दी आनी सर्गांत तुज्या महिमेंत आमकां वांटेली कर. ह्या आमी विश्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवे. जेजूच्या कृपेन ह्या जागी दिक्षा घेवंक फुडें सरता दियोकोनो जस्टीन दावडे, पोतू बालो गणपत आनी आयरीन सिक्वेरा मादा तेरेजा वडो. ही पयली चीट ताणें वर्द घेवंक कितें अडखळ आसा जाल्यार तुमकां पवित्र सभेच्या वडिलांक कळोवंक कायदो आसा. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक फिरगसगरांक माध्यमा मुखांत्र हो संभ्रम चलयतल्या आमच्या फिरगसगरांक भक्तिकांक भुरग्यांक युवजनांक ल्हानांक तशें व्हडांक गांवांत तशें परगांवांत आसल्या समेस्तांक प्रत्येक जण आमच्या कुटुंबांत आसल्या प्रायवंतांक मालगड्यांक पिडेस्त भोवंडांक हांगासर हजर आसच्या बाप लिओ वेगस, बाप क्लेमन क्वाड्रस, दियोकोनो जस्टीन आनी हांगासर जमलेल्या ह्या जाकांतर्फे तुमकां हांव बरें पेस्त मागता. बाळोक जेजूची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर हांव मागता. बाळोक जेजू सदांच तुमच्या सांगात रावो, तुमकां तो सांगात दिवन दी, आदार दिवन दी, आशिर्वादांनी भरून दी, तुमचें जिवीत नंदन करून दी म्हणून ह्या वखदां हांव सर्व बरें मागता. प्रत्येक जावन आमच्या सबार कुटुंबांनी मुखल्या दिसांनी जायतीं बरी पाली जावंक आसात, बरी कार्यक्रम जावंक आसा. सकड बाळोक जेजू ताच्या बेसांवांनी भरून दी म्हणून हांव सगळें बरें मागता. आनी अशें ह्या बागी संतोश बरी नाताला फेस्ताचे उल्हास तुमकां हर एकल्यांक हांव पाठयतां. मोगाचेनो आज देवाच्या उतार वचून देवाच्या उतराचो अपूर्वसो नियाल दिला. व्हरतो संदेश आमकां आमच्या जिवितांत जियोंक दिला. मनादी बाप क्लेमेंट क्वाड्रस तांचे कडेन विस्तारलेल्या वेळार तांणी खुशेन जायत म्हणून आज अपूर्वसो संदेश दिला. त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन पाद्रपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. तशेंच बाप लिओ वेगस, दियोकोन जस्टीन आमकां सांगात दिला. तांचोय हांव उपकार भोवता, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. वयसो संभ्रम भोव अर्थ बरे रितीन आचरण करूंक जायत्या जाणांनी आदार दिला. कुमो केल्ल्या तांचो हर एकल्यांचो काळजांतान उपकार भोवता. पयल्यान पयलें आमची गोवळी परिशदेची उपाध्यक्षीण मानेस्तीन शायला डिसोजा, कार्यदर्शी सुनील मोरस तांचे सांगाता गोवळी परिशदेच्या ससान्याचो उपकार भोवता. देव बरें करूं म्हणटा. वेदी आल्तार फुलांनी सजोवन मिसाची सगळी मांडावळ केल्ली आमच्या कॉवेंताच्या धर्मीक भयणीचो उगडास भोवता. सिस्टर शिबा सुपिरियर डॉमिनिकन कॉवेंताची आनी थंयच्या सांगाता वावर केल्ल्या सकड धर्मीक भयणीचो सिस्टरांचो उपकार भोवता. देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो भोव अपूर्वान रंगील तरान कॅरल्स गायन केल्ल्या गायन मंडळीचो हांव विशेश तरान उपकार भोवता. तशेंच आयच्या दिसा सगळ्या मिसाक भोव अपूर्वान उत्तीम तरान गायन तांणी केलां. आमकां मागोवंक तांणी आमकां कुमोक केल्या. गायन पंगडाचो मुखेली आरुण डिसोजा, तशेंच वजंत्र खेळूंक कुमो केला आयच्या दिसा प्रिन्स्टन डिसोजा. ताच्या सांगाता गायन मंडळीच्या सकड सान्याचो उपकार भोवता. कित्याक जायते पटी हांगासर येचे अभ्यासाक तितलें सलीस न्ही. भुरगीं आसात, इस्कॉल आसा, व्हडां कामाची आसा जाल्यार त्या मदें येवन अभ्यास करून आज आमकां आमची देवस्तुती ग्रेस्त केल्यात आनी त्या देखून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयची देवस्तुती अर्थबरीतीन चलोवन व्हेल्ल्या सुमेस्तांचो भोव अपूर्वान प्रॅक्टिसाक आयली. आज बरें करून वाचलां सगळ्यांनी, किर्तन बरें करून आमच्या भयणीन गायलां आनी हर एकल्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी बरें करून पाडल्या. देवस्तुती आयोगाच्या संचालक आनी ससान्याचो उपकार भोवता. देव बरें करूं म्हणटा. वेदी सेवा करूंक आदार दिल्ल्या आमच्या आल्तार भुरग्यांचो आल्तार आज भरून आसा. आल्तार ते सोंपतात. आमकां आमची व्हडली ग्रेस्त काय ते जावन आसा. तांचो ह्या उपकार भोवता. तांकां देव बरें करूं म्हणटा.
गर्दनाचो गोटो नेकेत्र घरार गर्व नातालांच्या फेस्ताचो कॅरल्स संदेश वर्णू आणि आयचे दिसा मिसा उपरांत मोठे कार्यक्रम आयसीएमच्या सान्यांनी जायतो वावर आच्या फाटल्यान तांणी केला. थोडेच जाण आसचे जाल्यार हाताक हात दिवन जायतो वावर केला. उपाध्यक्ष क्लिंटन ताच्या मुखेलपणा खाल गर्दनाचो गोटो जायत्या दिसांत तांणी तयार केला. तांचो एकल्याचो उपकार भोवता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. इगज आमचे हॉल 20 दिव्यांनी सोंपता जाल्यार हे 20 दिवे घालून सोबयलां इवन डिसोजा तसो उपकार भोवता ताका देव बरें करूं म्हणटा. इगजेंत आनी इगजे बोवारी आनी हर एका सगळे वर्सभर कितेंय काम आसा खंयच्याय घडये कॉल केल्यार आमकां कुमोगोचो आमचो भाव अरुण डिसोजा एस्टर इलेक्ट्रिकल्स तसो मालक तातूंत तासो आनी ताच्या कामेल्यांचो विशेश तरान उपकार भोवता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या संभ्रमाक मुर्दो मिसा आनी दान दिल्ल्या सुमेस्त तांचो उपकार भोवता तांकां देव बरें करूं म्हणटा. थोड्या वेळान हांव 9 वाजता तांकां वाती आमी दिता. निमाणें गीत जाल्लेंच बाळकाचो उमा आसा. 2 सुवात्यांनी बाळकाक घेवन आमी रावतल्या. बाळकाचो उमा आसा आनी बाळकाचो उमो जाल्या उपरांत मोगाचें नांव आयसीएमच्या तर्फेन मोठे कार्यक्रम आसा. त्या लागून हांवें परूच सांगलां आमकां हर एकल्याक एक केक मेळटा. तो केक आमी खावचो न्ही, आमी हेरांक वांटून एक कुडको दिवचो. नातालां फेस्ताचो संतोश समाधान उल्हास एकामेका लागीं वांटून घेवचें आनी थोडो वेळ मोठ्या कार्यक्रमाक आमी सांगत रावचें. मोगाचें चड वेळ जावना 9 जातात मात्र त्या देखून मोठे कार्यक्रमाक सांगत रावया. हो एक दीस आमचो संतोश एकामेका लागीं वांटून घेवया. येवच्या इतरा भुरग्यांक दोतोन आनी दुसरें मीस आसचें ना तेवढाच दवरचें. फाल्यां सकाळीं फेस्ताचें एकच मीस सकाळीं 8 वरार आसतलें. मिसा उपरांत गर्दनाचो गोटो स्पर्धा कोणें नांवां दिल्या तांच्या घरांनी आमी गर्दनाचो गोटो पळोवंक आमी वेतल्या. त्या देखून घरच्यांनी तयार आसचें. मोगाचें हॉलाक आमी लायटिंग्स घालां आनी ह्या हॉलांत फाल्यां तावन आमच्या फिरगज घरांची जायतीं कार्यक्रम आसात. हॉलाक मस्त लायटिंग्साक सगळे इगर्जेचें कंपाउंड मस्त खर्च आसा. त्या देखून हॉलाक आमी लायटिंग्स उरल्या वेळार ना, खाली ह्या क्रिस्मसा वेळार आनी आमच्या व्हडल्या फेस्ता वेळार मात आसचें. त्या देखून तुमकां एक अवकाश हें लायटिंग्स आसा. त्या देखून ताच्या लायटिंग्साच्या खर्चा बाबतींत कितेंय तुमी दिवन आमचें हें हो जें हाळो करूंक हांव तुमकां उलो दितां. आतां हांव दान दिल्ल्यांची मुर्दोम दिल्ल्यांची नांवां वाचतना तांणी हांगासर मुखार येवन मानदी बाप लिओ वेगस तांचे तावन मानाची वात घेजय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागतां. दान दिल्ली विल्टन सिक्वेरा आयच्या दिसाची केक तांणी स्पॉन्सर केल्या. मदर तेरेसा वाडो तशेंच तांच्या सांगाता रॉल्वेटा डिसोजा तांणी केक स्पॉन्सर केल्या. नित्यादार वाडो तांणी मुखार येवचें मानाची वात घेवची. विल्टन सिक्वेरा आनी तशेंच रॉल्वेटा डिसोजा नांव नाका म्हूण एकदांनी मदर तेरेसा वाडो 10,000 रुपये दान दिल्यात. तांचोय आमी उपकार भोवता. संदीप कॅरल कुटिनो सांजूद वाडो 5,000 रुपये दिल्यात. नोएल रेनी क्वाड्रस नित्यादार वाडो 5,000 रुपये दिल्यात. नोवा सियोना सल्डाना पहिल्या वर्साच्या जल्मा दिसा संदर्भी फुलां खातीर 4,000 रुपये दिल्यात. मदर तेरेसा वाडो जेरी कुटिनो आनी कुटुंबाची सांजूद वाडो 2,000 रुपये. जेस्विटा आनी जेन्सिया डिसोजा सांजूद वाडो 2,000 रुपये. प्रकाश लोबो लानफुल वाडो 1,000 रुपये. नांव नाका म्हूण एकदांनी वेलंकानी वाडो 1,000 रुपये. नॅन्सी एम डिसोजा लानफुल वाडो फुलां खातीर 500 रुपये दिल्या. जेसिंता डिसोजा मदर तेरेसा वाडो 500 रुपये दिल्या. ह्या सगळ्यांनी मुखार येवची तुमची वात मानाची वात घेवची. तुमचो सर्वांचो हांव उपकार भोवता. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मुर्दोम दिल्ल्यांची नांवां वाचता तांणी मुखार येवन वाती घेवच्यो. सांजूद वाड्यांत जेरी कुटीन आनी कुटाम 4 मुर्दोम ताणें दिल्यात. मदर तेरेसा वाड्यांत नांव नाका म्हणून एकल्यान 2 मुर्दोम दिल्यात. ग्रेस मिरांदा आनी कुटाम 5 मुर्दोम दिल्यात. थॉमस सिल्विया कुटिनो जेरोम सल्डान आनी कुटाम जोस्विन आनी जॅक्सन 2 मुर्दोम दिल्यान. नित्यादार वाडो लॉयसन डिसोजा रिचर्ड डिसोजा जोसेफ डिसोजा सुनील मोरास आनी कुटाम 4 मुर्दोम दिल्यात. रिचर्ड सिक्वेरा
पवित्र कालचा वाडो रियोना फर्नांडीस, जोसेफ लुसी डिसोजा, जॉन प्रवीण रोड्रिगस आणि कुटुंबाची, रुएल डिसोजा, जिजेल फलोमा डिसोजा. लानफुल वाडो प्रकाश लोबो, डॉनस कुटिनो दोन मुर्दोम, विल्फ्रेड मिरांदा आणि कुटुंबाची, जॉयस मिनेजस. मोगाचेनो दान दिल्ल्या मुर्दोम दिल्या तुमचो हरी एकल्याचो उपकार भावता. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. बाळोक जेजूची आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर मागता. परत तुमकां सगळ्यांक नातालां फेस्ताचे उल्हास शुभाशय पाठयता. देव बरें करूं. उबे रावया निमाणे आशिर्वादाक. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. प्रत्येक आशीर्वाद जोडच्या खातीर आमचे तकले आमी वागावया. अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळो पयस गेलो आणि ताच्या महिमेवन जल्मा वरवीं ही पवित्र रात परजळीत केली. तोच बाप आगुणाचो काळोख पयस करो आणि सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां बरो. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष बरीत खबर गवळ्यान दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमचे काळजां संतोषान बरो आणि शुभ वर्तमानाचे दूत तुमकां करो. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्ग आणि संसारामध्ये एकवट घडून हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आणि इश्टागात दिव आणि सर्गीच्या सुखा तुमकां पावो. आणि सर्पद्वेदा देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा आपला आशीर्वाद तुमचेर वतो आणि तुमचे सवे सदा आसो. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या संसारात स्वाट मागला. सर्वोद्धार आमकां सन्माला. सगळ्या संसारात स्वाट मागला. संतोषान भोग मार तुझ्या दारोका स्वागत तुझे सुबाळोका. तुका सोडोच्या ताचे संगी सर्गात बोलूच्या. सर्वोद्धार आमकां सन्माला. सगळ्या संसारात स्वाट पावला.
भागीरा नातालाची पवित्रा ओ संतोषान गोड उल्हासान सर्वय मेळून नाचोया स्वादिका भागीरा नातालाची पवित्रा ओ संतोषान गोड उल्हासान सर्वय मेळून नाचोया शेरान जेजू बाळोक जन्मला करूया शांती दाताराक आमी नमन संसार बरा भेटूया मी बडोका आमचो मान स्वादिका भागीरा नातालांची पवित्रा ओ संतोषान गोड उल्हासान सर्वय मेळून नाचोया अंतरळी उदेती तावने केद्रू देव नायला राय उदेतीचे देव बळा कैला सुदून आणि रस्ता पोचणे बघार हाडला जाऊन काढी भेटोच्या कापलो मान स्वादिका भागीरा नातालांची पवित्रा ओ संतोषान गोड उल्हासान सर्वय मेळून नाचोया स्वादिका भागीरा नातालांची पवित्रा ओ संतोषान गोड उल्हासान सर्वय मेळून नाचोया सोवे puta sowe ao qual moria Shiva bagian kuasa jika ini orang-orang Islam, jangan sampai bapak cengeng. Amin.